सत्तरीत म्हजे घर येवजणे खाला मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि पर्येचे आमदार डॉक्टर देवया राणे हांचे हजेरेत लाभार्थ्यांक अर्ज वाटले। हे कार्यावळीक सुमार 5000 लोक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले। सत्तरी आणि उस्का वाठारांतल्या लोकांक म्हजे घर येवजणेचे अर्ज पुरायपणान फुकट मेळोवन दिवची अशी म्हत्वाची घोषणा मंत्री विश्वजितान ह्या वेळार केली। तशेंच अर्ज प्रक्रिया सोपी करपा खातीर वकील आनी नोटरीची सेवा फुकट दितले अशेंय ताणें जाहीर केले। पळयात। तेका 15 वर्सां 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं म्हणजे आज जवळपास 20 वर्सां पुराय जाली आणि तेणी जे घर बांधलां ते घर कायदेशीर करपा खातीर सरकारान हो कायदो हाडला। वेगवेगळ्या जमनीचेर आसतले हांव उलयतां, हांव डिटेलान उलयता आसतना ताका ती सांगलां पण तांच्या पोटान कित्याक दुखप आनी तुमी जर करूंक ना आसत जाल्यार कोण करता ताका सपोर्ट तरी करात। हांव म्हणटा सपोर्ट करिना आसत जाल्यार डिस्कशन करात। अरे एका फुडें एक बील पिवून उडयता विधानसभेत गाडी चलता आमकां विधानसभेच्या भायर सरतात की तुम्ही हाडला ते जात म्हणून सरकार लोकां खातीर न्हूच म्हणून। अरे हांगा येयले ते लोक कोण? हांव प्रत्येक कडेन फॉर्म घेवन वयता, थंयसर कोण तरी गावडे येता, कोण तरी खरवत येता, कोण तरी फातरफेकार येता, कोण नाईक येता, कोण फ्रेंडांटीस येता, हे लोक कोण? अरे मूळ गोंयकार ते गेली कितलीशीच वर्सां जाली गोंयांत रावतात आनी तांकां कितलीशीच वर्सां जाली आज तांकां प्रॉब्लेम जावपाक लागल्या। बारीक बारीक गजालीचो प्रॉब्लेम जावपाक लागला, घर रिपेर करूंक वयता जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाक लागला, घर सारकें करूंक मेळना, हे प्रॉब्लेम ताका सतयतात। म्हणून म्हजे घर ही स्कीम आनी म्हजे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ताकाच लागून मनशाचें घर कायदेशीर जावचें म्हणून आमी हाडला। जेन्ना आमी घर म्हणटात, घर म्हणजे कितें? एक चार वण्टी आनी सिमीट आनी फातर आनी आमचे चिरे घर म्हणटा ते प्रत्येकाचे एक स्वप्न आसता। घर म्हणटा ते प्रत्येकाचे आत्मसन्मान। घर म्हणटा ते प्रत्येकाचो एक जे आमची सुरक्षा म्हणटा आमी, सुरक्षीत दिसता ते म्हणटा ते आमचे घर। आणि प्रत्येकाक सुरक्षीत करपाक, प्रत्येकाचो आत्मसन्मान वाडोवपाक आणि प्रत्येकाचे स्वप्न साकार करपाक हे माझे घर ही योजना फायनली जी एक क्रांतिकारी योजना, ही म्हाका दिसता लोक कल्याणकारी योजना, ही आज आमी पळयता की आज साक्षात हे तुमच्या दारी हाडिल्ली आसा। आणि ताजे खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्री, आमचे भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्री खातीर जोरदार तुम्ही ताळ्यांनी तांचे आभार मानात आणि अभिनंदन करात की फायनली ही स्कीम तुमच्या खातीर तुमच्या दारान पावली आसा। हो इतिहासीक कार्यक्रम मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली की आमी 1 तारखेक घेवपाचो आशिल्लो, पूण 1 तारखेक हांगा लग्न असल्या कारणान आमी मातशें फुडें ढकललें। आयज आमचे मदीं मुख्यमंत्री मुद्दम आयिल्ले आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मदीं आयिल्ले आसा सांगपाक की जे विधानसभेन ज्या तरेची चर्चा जाता आनी जे लोकांचे मनान वेगवेगळे तरे अस्वस्थता आसता, आयज हांगाच पयले रांगेन पळयल्यार आमचो बीडी मोटे आसा, काळे आसा, इतर काय असे पंच सदस्य आसा ज्यांचे कामांचो डांगी आहा, ताका खबर आहा की रेग्युलरायझेशनाचे घराचे महत्व कितलें आहा। आयज आमचे मुख्यमंत्री इतिहासीक पावल घेतलेले आसा। पयर गृहमंत्री अमित शाह जी आयिल्ले आमचे मदीं आनी ते मुद्दम आयिल्ले की म्हाजी घर स्कीम मुख्यमंत्रीचे एक इन्व्हिटेशनाचेर ते गोंय राज्यांत आयज बिहाराचें इलेक्शन चालू आसतना बी तांणी मुद्दम वेळ दिवन मुख्यमंत्रीचे आमंत्रणाक स्विकार करून गोंय राज्यांत येवपाचो इतलोच उद्देश आशिल्लो की आयज ह्या तरेचे वेगवेगळे जे लोकांक त्रास जाता ते सगळे त्यांनी उल्लेख केलो की सगळे तरेतरेचे कायदे एकत्र हाडून वेगळे तरेन
आमी लोकांक एक वेगळे तरेन रिलीफ दिवपाचो आमी प्रयत्न आमी करता। आयज इतल्या वर्सां चर्चा जाली, इतल्या वर्सां आमी भोंवतात। आयज बाळपणच्या परिसरात बी आमी जेन्ना भोंवताले, आयज वेगवेगळे विशय आशिल्ले, रेग्युलेशन गव्हर्मेंट लँड, वेगवेगळे रेग्युलेशन ऑन आमचे कमीदारचे जमनीचेर आनी तरेतरेचे आलवाराचो विशयाचो उल्लेख केलो गेलो। तरेतरेचे विशय आमचे फुड्यान आसताले। आयज रेग्युलेशन ऑन गव्हर्मेंट लँड आनी हे सगळे गोष्टीचेर जेन्ना मुख्यमंत्री लक्ष घातलें आणि सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, आम्ही सगळे म्हणतात की आम्ही देशाचे नेतृत्व आमच्या फाटल्यान देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी यांचे नेतृत्व आणि यांची विचारधारा घेऊन आम्ही पुढे वयता। पयर गृहमंत्री अमित शाहजीन बी आमकां सांगले की आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत जे इतिहासीक ह्या तरेचे पावल घेतलेले आसा, ह्या पावलाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या लोकांच्या जिवनात कितें तरी बरें घडटले। आयज आमचे घर म्हणटा ते सगळ्यात महत्वाचे आसता। घर कशेंय वयर काडून इतल्या वर्सां जाल्लें घर आणि तेका आमची वेगळे तरेची भावना जुळलेली असता। हांव प्रत्येक पंच सदस्य जो आसा आनी हांव मुद्दम मुख्यमंत्री विनंती करूंक सोदता की हे जे पंच सदस्य इलेक्टेड बॉडीज आनी आमचे सगळे जे पंच सदस्य आमचे काउन्सिल आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी डेप्युटी कलेक्टरान आनी मामलेदारान एक तुमचे कार्यक्रम जाल्या उपरांत एक आमचे पंच सदस्य लेवलाचेर एक वेगळे तरेचो जर कॅम्प घेतलो, तांकां बी डिस्ट्रिब्युशन करप आमी सगळे करता। आमी कितें केलां आमच्या मतदारसंघात, तुमी जेन्ना अनाउन्स केले एक तुमी वयता, आमी वेगवेगळे लॉयर्साचे फर्म्साक आमी आमचे बरोबर आमी घेतल्या। म्हणजे आमी प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत आमी लॉयर दवरून त्यांचो उपयोग आमी आमच्या लोकां खातीर आमी फ्री आमी डॉक्युमेंटेशन करपाचें आमी काम करतले, नोटरायज करपाचें काम करतले। आमकां दिसता की कितें बरें जालां जाल्यार बरें जालें म्हणून तेजी स्तुती करपाची गरज आसा। आज अमित शाह आयले म्हणून भाषण दिवप नसता। अमित शाह जी येतात ते आयकता काय ना ते वेगळी गोष्ट, पण कितें आमच्या मनात कितें आसा आमी लोकां फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय। प्रत्येक कार्यकर्त्यान वेगळे तरेन व्हरपाक जाय। बाळपण बी आमकां प्रश्न आसता, वेगवेगळे पंचायत क्षेत्रांत प्रश्न आसता, पण एक गोष्ट एक सुरवात म्हणू शकता आमी, लोक येतले तुमच्या मनात वेगवेगळे गोष्टी घालपाक, लोक येतले वेगळे तरेन तो डेफिनेशन ते गोल गोल फिरून तुमकां सांगपाक की हे ना, हे अशें न्हू, हे अशें। म्हणून हांव सगळ्यांक विनंती करता की आयज आमी सगळ्या लोकांनी हे आमचे मुख्यमंत्री जे कितें आमकां सांगतले तेजेर बरे तरेन लक्ष दिवन ते गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय। परत